बाळूची जुते म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, ह्या पुणशेताच्या पवित्र स्थळार ब्रेस्ताराचें सकाळीं तावन सांजेर पर्यंत जायतो लोक येता तें तुमी जाणात. ब्रेस्ताराचें मात्र न्ही, बाकीच्या दिसांनी जाल्यार एका सकाळीं तावन सांजे पर्यंत राती पर्यंत जाल्यार हांगासर जायतीं जाणां येतात मागोवंक. जायते जण युवा जण जावं पुरो तरणाटी मलगडी अशेंच कामाक वेताना वेच्या पयलें कामांतून फाटीं येताना अशें विविध संदर्भार येवन मागणें करून वेचे आसात. तशेंच जायते जाणांक मागचे खातीर म्हणून हांगासर आपूण हाडचें आसा हप्त्या मदें. थोड्यांची जिणी आनी काणी आयकतना आमकां जायते फावटी आमकां आयकतल्यांक देव कितेंगी एक संदेश दिता म्हण बघता. कित्याक तांचो भावार्थ, तांचें जिवीत, ताणें काडिल्ले कश्ट आनी समयाक ताणें सदांच घट्ट थीर रावल्ली ती साक्ष ही परां पळयतना आमकांच बघूंक सुरू जाता हांचेतून आमी इल्लें शिकाचें, हांचेतून आनिल्लें कितें म्हणे आमकां शिकोवंक आसा. बाळो जेसून हांकां आमच्या खातीर असो धाडला म्हणून बघता. एक दीस एक बापय कारार आपल्या पुताक घालून हाडून आयिल्लो. तरणाटो सोलोंक ताका जायनातलें खंयची पिडा येवन पेंगटा सकयल बोळ नासतना कारार ताका बसोवन हांगासर हाडलो. तो म्हणालो, हांवें जेजू खातीर कितें करूंक ना, जायतें केलां फादर, जायतें केलां. इगर्जेंत इस्कलांत इगर्जेंत भुरग्यांक दोतोन शिकोवचें धरन, कांतारा म्हणचें हांव धरन, साक्रेसीचें काम करचें धरन आनी खंयचें बरें काम आसा थंयसर वचोन हर एकांती हांवें जायती सेवा दिल्या, जेजू खातीर केलां हांवें. पूण म्हज्या पुताक हें कित्याक जालां म्हणून हांवें विचारना. म्हज्या पुताक 2-3 वर्सां जावन आतां हांव केर काणगे तें आसा, कश्ट तें आसा ताच्या सांगाता. तो कितलो कश्ट जाता तितलेच कश्ट म्हाकाय भोगतात. पूण म्हाका कांय बेजार ना हातूं. ताका कश्ट आयले, ताका सोलोवंक जावना, ताका पांयांक बोळ ना म्हणलें खंयचीच खंत म्हाका ना, वा बेय ना, वा हाचे विशयान कांय पाड म्हाका भोगना. पूण म्हाका खंत कितें म्हळ्यार तो जेजूक लागीं ना म्हणलेंच खंत. ताका जेजू लागीं येवंक नाका. हांव देवाचें उतर वाचतना तो बंद कर म्हणटा. घरांत मागणें सुरू करता आसतना हें कित्याक गरज आसा गे म्हणून तो म्हाकाच जोर करता. हें म्हाका मस्त दोस्ता, हें म्हाका मस्त दूख दिता. शिवाय ताका कितें घडलें तें म्हाका हांव आनीकय जाल्यार ताका पळोवंक तयार आसा. पूण जेजू तावन पयस आसचें हें म्हाका पळोवंक जायना. आनी ताचे उपरांत ताणें मागोवंक सांगलें आनी हांव मागणें करता करता आसतना ताचेर हात दवरून मागणें करता आसतना तो बापय तिळ्ळ तिळ्ळ पळयतलो तिसल्या कुशीन रावन, काराच्या तिसल्यान रावन तिळ्ळ तिळ्ळ पळयता. मागणें जालें, हांवें विचारलें कितें जालें, कित्याक तूं तिळ्ळ पळयताय? फादर तो रडलो म्हणालो. तो रडलो. वय हांवें पळयलें तो रडलो. कितें जालें? फादर तो पडल्या उपरांत, ताच्या पेंगटाक बोळ नातल्या उपरांत तो आज पर्यंत रडोंक वचना. आज पर्यंत रडोंक वचना. ह्या घडये मागल्या वेळार तो रडलो फादर. ताच्या दोळ्यांनी दुकां पळोवन म्हाका बगलें. बाळो जेजू ताका काळजाच्या खंयी एकडे आपडला. बाळो जेजू ताका आपडला आनी ह्या घडये हांव खंडीत पाती येता, म्हजो पूत बरो जातलो. मोगाच्या भावा आनी भयणी, असली एक भावार्थाची साक्ष, असली एक बापायची साक्ष आमकां हर एकल्याक सांगता की जेजूक कितलें तुवें लागीं रावोंक जाय. आयज वांजेल आमी घेवया. ह्या वांजेलाची पयलीं वाक्यां आमी पळयतना थंय अशें बरयलां, लोक बरयता, सुंकाकार आनी पातकी जेजूची शिकवण आयकूंक ताचे सरशें वेताले. कोण? पातकी आनी सुंकाकार जेजूची शिकवण आयकूंक जेजू सरशें वेताले. आनी थोडे आसले फरिजेव आनी शास्त्री, ते पळोवन हांसताले, ते पळोवन पुरपुरताले. ते म्हणटाले हाच्या लागीं कित्याक वेता? आनी हाकाय कळीत ना गे हे मनीस कोण? हे मनीस पातकी, हे मनीस सुकागार. आनी जेजू तांकां घेता, जेजू सांगता ते जेवतात, तांचे सांगता रावतात. आनी जेजू की कांय कळना गे, जेजू कित्याक हांचे सांगता वेता? मोगाच्या भावा आनी भयणी, किर्तनकार म्हणटा साका आनी पळया सोमे कितलो स्वादीक.
साखा आनी पळया सोमे कितलो स्वादीक फारीजेव आनी शास्त्री जेजूक लागीं सोरोंक तयार ना कित्याक भियोन न्हय जेजूक भियोन न्हय बगार तांचें गर्व तांचो अहंकार तांकां लागीं येवंक सोडिना तांचो अहंकार तांकां लागीं येवंक सोडिना पूण जायतो सादो लोक सुंकागार पातकी तांच्या जिवितांत कितेंय व्हडलें कितेंय घडोवंक ना कश्टांत आसात जाल्यार तो लोक जेजू सरशी येता जेजू लागीं सरता जेजूक लागीं सरता कित्याक तो बोगसाण्या विशयांत उलयता मोगा विशयांत उलयता तो ह्या संवसारांत न्हय बगार सर्गेच्या आनंदा विशयांत उलयता बापाच्या काकूळते विशयांत उलयता आनी देखून हो लोक तांचे सरशी येता आनी होच लोक जर फरिजेवा सरशी गेलो शास्त्र्यां सरशी गेलो ते कितें म्हणटात मोइजेचे नियम तें तुमी पाळिजी आनी तें तुमी पाळना जाल्यार तुमकां शिक्षा तुमकां देवाचो शिराप हो सादो लोक जेजू सरशी येता कित्याक जेजू तें बापाचें प्रतिरूप तो आनी बाप कितलो मोगाळ उदार आनी काकूळतिवंत म्हूण तांकां बगता आनी त्या देखून ते जेजू लागीं येतात ते जेजूक लागीं येतात कोण गर्वी आसा कोण अहंकारी आसा ताका जेजूक लागीं सरूंक जायना किर्तनकार 14वें किर्तन वळी 1-2 थंयसर बरयलां पिसो मनांत चिंता देवना पिसो मनांत चिंता देवना सारको आसलो न्ही पिसो चिंता देवना आनी तो हांसता दुसऱ्यांनी कोणी देवा लागीं गेल्ल्यांच तांकां पळोवन हांसता तुमकां कांय काम नाय सगळो दीस खालें करतात तुमकां काम नाय करूंक तो हांसता तेंच उपरांत तेंच किर्तन सांगता सर्गींत हांव देव मनशांचेर नदर मारता देवाक सोदतलो एकलो तरी शाणो मनीस आसत काय म्हण तो पळयता हांगा पिसो म्हणटा देव ना आनी देव कितें करता वयता आनी पळयत आसता कोणपणी म्हाका सोदतलो एक आत्मपणी आसा गी एक शाणो आत्मपणी आसा गी खंयचो तो शाणो आत्मा म्हळ्यार जाकोबाच्या पत्रांत आमी वाचता अध्याय 4 वळ 8वी वळ तो म्हणटा देवाक लागीं सरा तो तुमकां लागीं सरतलो तुमी जर देवाक लागीं सरतात तर देव तुमकां तुमी चिंच्या परस चडीत वाट्यान तुमकां लागीं सरतलो आनी हें आमी जाकेवाच्या जिणयेंत भोव अपुर्बायेन पळयता जाकेवान फकत जेजूक पळोवंक ताणें आशिल्लें म्हाका ताचेर दिश्ट लायल्यार पुरो म्हाका पळयल्यार पुरो दुसरें कांय ताणें कितेंय करचें नाका म्हज्या घरा येवचें नाका कांय ना म्हाका खाली एक पळयचें एक ल्हानशी आशा ताची जेजूक पळोवंक जाय आनी जेजू ताच्या घरांत सायलो कितले जण आपयतले म्हज्या घरा ये आमगेर ये जेवणाक ये आनी कितें जेजू आपयनातल्या घरा गेलो कित्याक जाकेवाची एकच आशा आसली जेजूक हांवें पळोवंक जाय आनी जेजूस सगळोच ताच्या घरा गेलो आनी तांगेर जेवणाक गेलो मोगाच्या भावा आनी भयणी जर तूं जेजूक लागीं सरताय जाल्यार तुजें सगळें घराणें तूं मात्र न्ही तुजें सगळें कुटुंब तूं बचाव करता आनी जेजून ही सांगली उतरां जाकेवाक ह्या दिसा ह्या घराक बचावी आयल्या कोणा वरवीं जाकेवान एक मेट काडलें जाकेव जेजूक लागीं सरलो देखून आशेलो देखून जेजू म्हणटा जाकेव सांगाता ताचें सगळें घराणें बचाव जालें ताचें सगळें घराणें बचाव जालें मोगाच्या भावांनी भयणी जायत्यांनी सांगचें आसा जायत्यांनी दुरसोवचें आसा हांव मागण्याक वेता फादर म्हजो घोव येना आमी घरांत मागणें करता म्हजो पूत मागण्याक बसना म्हजी धूव मागण्याक बसना ती मागणें करिनात ती मिसाक वचनात कितलें सांगल्यार एका कानांत आयकून आनी कानांत सोडटात ती येनात हांव आसा पूण ती नात हांव मागण्यांत आसा ती नात हांव जेजूक लागीं आसा ती नात आनी देवाचें उतर आमकां स्पश्ट रितीन सांगता जो आमच्या पत्रांत जो आमच्या वांजेलांत 6व्या अध्यायांत आमी वाचता बापान कोणाकय व्हड उरल्या करीत कोणेंच जेजूक लागीं सरूंक जायना बापान व्हड उरल्या करीत कोणाकच जेजू सरशी येवंक जायना कित्याक गर्वान भरलो मनीस खालतेपण नातलो मनीस हंकारी मनीस ताका जेजू सरशी येवंक जायना आमी फारेवेची काणी आयकल्या पोरण्या सोल्ल्यांत कितलीं खरगां धाडल्या रे कितले कश्ट ताका दिल्या रे कितलें ताणें देवान ताका कश्ट दिल्या रे फारोवो खालतो जायना तो देवाक शरण येना देवाक लागीं येना मोगाच्या भावांनी भयणी असली जायतीं जाणां आमचे मदें आसात आमचें तें हें आसूंक पुरो धरून काळजाचें धरून काळीज
कितले अवकाश दिल्यार कितले बोटी आपयल्यार परतून परतून फाटी येवंक तयार नात. देखून हांगासर जुवो म्हणटा कोणेय ताचे इतला घेवचें बरी ना. बापान व्हडल्या करीत कोणेय येवचें बरी ना. तुका बापान लागीं हाडला जाल्यार जेजू क्रिस्ता थंय संतोश पाव आनी सगळ्यां पासून मागोवंक सुरू कर. तुज्या कुटुंबांत आसल्या पासून मागोवंक सुरू कर. तांणी तुजे सांगता जेजूक लागीं येवंक जाय जाल्यार मागोवंक सुरू कर. तांकां वेळ दिला. बापान तांकां वेळ दिला. आनीक थोडो वेळ ती आसतली तांच्या गर्भांत, तांच्या हंकारांत, तांच्या दिसपडत्या जिवितांत कितें कितें जोडच्यांत तांतू हांतू बिजी आसतली. तांकां वेळ दिला. पूण एक दीस आसा आनी त्या दिसा सर्वेस्पर ताका फाटीं ओडतलो. जर येना ताका दंडेक शेवटीतलो. ही आमी जायते पोटी वांजेलांत, पोरण्या सोल्यांत, नव्या सोल्यांत जायते कडेन आयकत हांव. जर तुका जेजूक लागीं येवंक देवान निर्मिलां जाल्यार संतोश पाव आनी सांगात हेरांकी हाडचें बरें फळें. आमी आयकत हांव काणी आगोस्तिनाची. आगोस्तीन एकलोच पूत आवयक आनी आवय जेजूक लागीं सरली जाल्यार पूत जेजूक लागीं सरोंक नातलो. आनी त्या देखून ती वर्सां घटल्यार उपास प्राजीत मागणें करून मागता. म्हाका कितेंच नाका, पुतान एक जेजूक लागीं येयल्यार पुरो, बाकीचें सगळें सोडया. जेजूक म्हज्या पुतान लागीं येवंक जाय ह्या खातीर ती मागता आनी मागता. आनी निमाणें एक दीस देव ताका ओडून घेता. आनी त्या उपरांत आमी जाणाव एक वर्तो सांत पवित्र सभेक मेळ्ळो सांत आगोस्तीन. आनी हें जावन आसलें मागणें मोनिकाचें मागणें आनी प्राजीत तिचे वरवीं ती जेजूक पयलीं लागीं जाल्ल्या वरवीं तिणेंय आपल्या पुताक थंयसर आसूंक जाय. कित्याक सोम्या थंय आसचें तें सूख, सोम्या थंय आसचें तें समाधान तें म्हज्या पुताक मेळोंक जाय, म्हाका एकल्याक न्हय. ताणें तें बगूंक जाय म्हणल्यार ती आशेन ती आशेली. देखून तिचें घराणें बचाव जालें. म्हाकाच्या भावा आनी भयणीनो, मनीस दोन संगतीक सोलवाता खंय. मनीस दोन संगतीक सोलवाता, एक वेळाक आनी एक मोगाक. वेळाक कोणेय रावोंक जायना. म्हाका चड इल्लो वेळ जाय म्हळ्यार तो जोडूंक जायना. पयशे दिल्यार तो कोणी दिवंक जायना. तुजे खातीर आनी इल्लो वेळ कोणी दिवंक तयार नात. मोगी तसोच कोणेय खंयच्याय बोळान फोर्सान घेवंक जायना, काण घेवंक जायना. बगार तो दिवंक दिल्यार घेवयेत. मोगाच्या भावा आनी भयणी हर एकल्याक आमकां देव वेळ दिता, देव मोग दिता. तो राखता आनी राखता. ताका सासणाचो वेळ आमकां थोडी अवधी मात्र ह्या संवसारांत, थोडें ल्हानशें मोठें जिवीत मात्र, पूण देवाक सासणाचो वेळ आसा आनी तो राखता आनी राखता आनी राखता. केदाळा हो म्हजो पूत आनी धूव फाटीं येतात. तशेंच तो मोग दीत वेता. खंयच्याय कडेन ताचे तावन मोग आमचे वयर उणो जायना. इजिप्तांत परजा ताची कश्ट नासल्या वेळार कोणें तांचो पयलो उडास काडलो. त्या परजेन देवाचो उडास काडूंक ना. त्या परजेन न्हय, देवान तांचो पयलो उडास काडलो. आनी देखून मोयजेक आपयलें आनी म्हळें तूं वच, तूं थंय वच आनी हांव तुका धरतां. म्हजे परजेची बोब हांवें आयकल्या. देखून तूं कश्टांत आसतना, पातकांत आसतना, तुज्या अहंकारान सयत, तुज्या गर्वान सयत देव तुजे तावन पयस वचना. तुजे सांगाता आसता, तुका राखता आनी सांबाळटा. कित्याक तुवें फाटीं येवंक जाय. तुवें सुखोन वचोंक नजो म्हणलो खतखतो आत्रेक ताचें तें आसा. तूं कश्टांत आसल्यार, तूं बऱ्यांत आसल्यार, तूं पातकांत आसल्यार, तूं खंयच्या अहंकाराच्या जिवितांत आसल्यार देव तुज्या फाटल्यान आसा आनी राखता, तुका राखता. तशें म्हणून लायसन्स काण घेवंक न्हय. देव म्हाका राखता. हांवें कितें केल्यार चलना. थोडो तेंप चलतलें, पूण थोड्या वेळा उपरांत, थोड्या काळा उपरांत तुका तो दंडेक शेवटीतलो. कित्याक तुवें ताच्या हातांतलो सुकून वचचें बरी ना. सुकून वचूंक जायना. सुकून गेल्यार तुज्यान जिवंक जायना. ही आत्म्याची गत. कालच्या दिसा आल्मांच्या फेस्तां आमी गेले. एक आत्मो देवा तावन मेकळो जावन जिवंक साध्यच ना. जर खंयसरी जिवंक तो आत्रेकता जाल्यार ताच्यान ताका उज्यांत गल्ले बरी तसले व्हडले मेळटले सोडल्यार खंयसरी ताणें सुशेग जोडूंक जायना, समाधान जोडूंक जायना. देखून हर एकल्यान जेजू सरशी येवंकच जाय. ताणें आनी खंयी हांव संतोश पावता, समाधान म्हाका मेळटा म्हण ताणें आशेवंक जायना. आशिल्ल्यार तें मेळोवंक मेळना. थोड्या तेंपाक कांय इल्लें म्हज्या कामांत, म्हज्या बिजनेसांत, हांवें करच्या कांय थोड्या समाज सेवेंत आनी हांवें जोडच्या थोड्या अधिकारांत, पदवेंत कांय इल्लो संतोश, इल्लीशी
इल्लेशें कितें बरेंपण मेळत कितलो तें मेळत हें सगळें सोरोन वयचें हें उरचें न्हय. उरचें म्हळ्यार खाली तुजो आत्म मात्र त्या देखून तो आत्म उराजे जाल्यार सासणाक उराजे जाल्यार तुवें जेजूक लागीं हेजेच दुसरें खंयी वचोंक साद दिसना. हें देवाचें उतर आमकां परतून परतून सांगता. तर जेजूक लागीं सरतलीं म्हळ्यार कोण? जेजूक लागीं आसलीं म्हळ्यार कोण? जेजूक लागीं आसलीं कशीं आसतात? आमी जायते म्हणटा फादर आमी सदांय मागण्यांत आसा, आमी सदांय 3 वरांचें तेच करता, आमी सदांय रितीर आसल्यार खंडी जावन वेता, जायतें भक्तीपण आमच्या घरांत आसा, हें सगळें आसा. आमी सोबीत दिसता न्ही, सोबीत न्हेसता, सोबीत आमी दिसचे बरी आमी खंय वेताना बरें न्हेसोन वेता. घरा गेल्यार घर सोबीत आसता, नितळ जाण्ण पुसून बरें करून जाल बरें आसता. पूण घरा भितर कबटाक गेल्यार कबट एक उक्तें केल्यार धर करून पडता वय गे, चेपून दवरलां कितलें चेपून दवरलां. भायर सगळें सोमा आसा, घर नितळ आसा, जाल नितळ आसा, पूण घरा भितर कबाट उक्तें करतना पुरा चेपून दवरलें पडता, एक एकच पडता. म्हळ्यार मागणें करता वय, तेर्स करता वय, रेतीर करता वय, सगळें करता वय जेजूक लागीं आसा म्हण हांवें सांगूंक जाता गे. आमी तोंड उक्तें केल्यार आमच्या तोंडान गाळी येतात, आमी तोंड उक्तें केल्यार शिराप येता, आमी कितें करूंक गेल्यार आमी दुसऱ्यांक अन्यायन चिंतून करता, अन्याय चिंतूनच करता. जर कितेंय दुसऱ्या विशयांत कितेंय बरें उलय म्हळ्यार बरें उतर आमच्या तोंडांत येना, तर हांवें कशें सांगीत हांव जेजूक लागीं आसा. जाकोबाच्या पत्रांत आमी वाचता, जाकोब म्हणटा, तिमोथीच्या पत्रांत आमी वाचता, तिमोथी म्हणटा कोण जेजूक लागीं सरता म्हळ्यार कोण तो, कोण जेजूक लागीं आसात? कोणा थंय नितळ मोन आसा, कोणा थंय खरें अंतस्करण आसा, कोणा थंय खरो भावार्थ आसा, तो वा ती मात्र जेजूक लागीं आसात म्हूण सांगेत. ताणी मात्र सांगेत नितळ मोन आमचें थंय आसा गे. आमी बायल्यान बरें उलयता सगळे कडेन, पूण खंयी तुज्या जिवितांत खंय पूण इल्लें करपिल्यार आमच्या तोंडांत गाळी होय शिराप भायर येतात. तर हें आमचें भितरलें कबट कितलें नितळ आसा, खंडी जावन ना, थंय नितळ मोन ना, थंय आसा कुसडाय. जर ती कुसडाय आमच्या भितर 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 दवरन भायर सगळें हांव सगळें करता, सगळें हांव पाळटा जाल्यार जेजूक लागीं आसा म्हूण सांगचें तसलें धैर्य आमी घेवचेंच न्हय. कित्याक खालती नातलेलो कोणूच एक आत्मो जेजूक लागीं सरोंक जायना. देखून आमचें थंय तिमोथीन सांगल्या प्रमाणें नितळ मोन आसा गे. पयलें पळयचें म्हणजे थंय नितळ मोन आसा गे. म्हजेच विशयांत बरें चिंतचें नितळ मन म्हाका आसा गे, दुसऱ्या विशयांत बरें चिंतचें नितळ म्हण म्हाका आसा गे. जर ना तर हांवें सांगूंक जायना हांव जेजूक लागीं आसा म्हणून. हांव म्हज्या तोंडांत इगर्जेक येताना मागणेंच मात्र येत, तेर्साक रावतना मागणें मात्र येत, पूण भायर दुसऱ्या लागीं उलयतना त्या मागण्याचें कितें पण इल्लो इफेक्ट, इल्ली सावळी ताचेर आसा गे. भविश्या ना तर हांवें खंडी जावन सांगूंक जायना हांव जेजूक लागीं आसा म्हणून. दुसरें खरें अंतस्करण, रायट कॉन्शियन्स. हांवें म्हाका जाय जाल्लें बरें फॉर्म केल्लें कॉन्शियन्स न्ही, रायट कॉन्शियन्स सारकें अंतस्करण, खरें अंतस्करण तें आसा गे. ज्या केव्हाची काणी पळया परतून. ज्या केव्हाक जेजून सांगूंक ना, आळे ज्या केव्हा तुज्या विशयांत जायते जाण भायर अशें उलयतात. तूं फातके मनीस, तुज्या विशयांत नाका जाल्लें सगळ्यां कळीत आसा, तुवें आतां बरो जायचें, हांव तुज्या घरा येयलां, हांव तुका बरो करतां. जेजून खंय सरी तशें म्हणलें बरोवंक ना. ज्या केव्हाक जेजूक पळयताच भोगलें, हांव कितें करनासा तें सारकें न्हय. कित्याक जेजू म्हज्या घरा आयला, जेजू म्हाका जाय जाल्यार, जेजूक हांवें लागीं सराचें जाल्यार हांवें बरें मोन रुतां करूंक जाय, नितळ मोन हांवें दवरूंक जाय. प्रत्येक जावन म्हज्याच विशयांत हांव फातकी वय, पूण म्हाका म्हजो जेजून मोग केला म्हणलें एक बरें नितळ मोन हांवें पयलें रुतां करूंक जाय. दुसऱ्यान खरें अंतस्करण, नितळ अंतस्करण, सारकें अंतस्करण. तो म्हणटा हांवें खंयच्या वाटांनी कितल्या जाणांक कशें हांवें अन्याय केला, दोड्या वाट्यान जें कितें हांवें कोणाक लुकसाण केल्या दोड्या वाट्यान हांव फाटीं दितां. जेजून सांगूंक ना तूं कर म्हणून, पूण तो ताका बगता. जेजूक पळयल्या उपरांत, जेजू ताच्या घरा येयल्या उपरांत ताका बगता हांवें अन्याय केला, हांवें लुकसाण केल्या, ती हांवें सारकें करूंक जाय. खंयसर अनीत हांवें केल्या ती नीत थंयसर हांवें करूंक जाय. देखून ती तो करता. आनी देखून ताचे उपरांत जेजू म्हणटा तूं मात्र न्हय, तुजें घराणें बचाव जालें. मोगाच्या भावांनी भयणी, आमी जेजूक लागीं आसांव गे म्हणलें सवाल आमकां आमी विचारया हर एका दिसा. म्हणजे तें नितळ मोन आसा गे,
म्हजें तें खरें अंतस्करण आसा गे तशेंच म्हजें तें खरो भावार्थ आसा गे ह्यो तीन संगती आसा जाल्यार मात्र हांवें सांगीत हांव जेजूक लागीं आसा आनी म्हजें सांगत हांव म्हजें कुटुंब जेजू बचाव करतलो असलें एक ल्हानशें आशापणी आमच्या काळजांत आसूं दी ज्या केव्हाक जाल्लें आमचें तें घडोवन दी.